माय चॅनल. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी घट आसात. तर काल हांवें एक्चुअली ब्लॉग करूंक ना बिकॉज म्हाका काल लेट जालो. हांव पावला कितल्यान घरा, म्हाका दिसता 7 जावपाक येयलें तेन्ना पावलें हांव. आनी हांव फ्री जाला काल 9:45 एक्झॅक्टली एट 9:45 हांव फ्री जाला. सो फ्री हांव आनी सो मागीर आनी शूट आनी केन्ना करतलें न्हू. बट काल म्हाज्या रुमान खूब उतल पुतल मचलेली आहा. तूं पळोवंक शकता फाटल्यान बी फूल एम्प्टी दिसता आसतलें. तें कितें जालां तुमकां दाखयता. सो तुम्ही पळोवंक शकता म्हाजो राधा कृष्णाचो वॉलपेपर आसा तो थंयच आसा. बट अदर दॅन दॅट म्हाजी खाट काल हे बी सगळे काडलेले, म्हटल्यार जे गादी बीन आसा चादर हे सगळे काडलेले. आनी हे सकयल तुमी हळशीक पळयता आसतले ते सगळे क्लीन केल्ले आसा. आनी हे दाखोवपाक जायना बट अशें जाल्लें आसा. आतां जस्ट पावला. सो म्हाजें बॅग हांवें हांगाच दवरला येवन. आनी पोचू न्हिदला उगी बरें. एसी ऑन करून हे पोचू भितर एकले न्हिदलेले पुचकून. अरे पुचकू. आनी मागीर थंय म्हाजे कबड आशिल्ले ते बी काडला. तुमी थंय पळोवंक शकता सकयल डर्टशें दिसता आसतलें. ते बेश्टें सारण मारला. सो कितले दीस जाले ते थंय आशिल्ले न्हू. सो ते हें जाला दिसता म्हाका. ते पुसूंक जाय बट ते आतां पुसची ना. पेंटींग जाली की पुसतली आमी. आनी ह्या बॉक्सान तुमी पळोवंक शकता हे सगळे म्हाजे रॉमार्ट. लायक लिटरली हो म्हाजो इयरिंग दवरपाचो डबो, म्हाजो मॉइश्चरायझर, टोनर, क्रीम, हे कितें म्हणटा ताका लोशन, शी म्हाजो परफ्यूम, ड्राय फ्रुट्स, हे तो मिनी मायक आसा म्हाजो. सो हे सगळे जे म्हणजे टेबलार आशिल्ले ते मम्मान हितून दवरलेले आसा. आनी अदर दॅन दॅट सो हो तो म्हाजो रूम. आनी म्हाजे कबड जे आसा ते हांगासर दवरलेले आसा भायर. आनी पेंट हाडला. हो पेंट हाडलेलो आसा हांगासर, तो हांगासर दवरला. खुर्ची, म्हाजो तुवालो, म्हाजो टेडी बेर हे सगळे हांगा आसा. आनी हे म्हाजे टेबल तुमकां दिसना. लायट्स ऑफ आसा. खंयचो बटन रे लायटीचो. सो हे म्हाजे टेबल. ज्या टेबलार कितें दवरला म्हणून खबर ना म्हाका. हे म्हाजे टेबल. सो हे खाली करून ते बॉक्सान तुमी पळयला पळय तितून दवरलेले आसा सगळे. म्हाजो गिटार. सो हांगाय पेंटींग चलतलें दिसता म्हाका. हांगा सगळे कडेन पेंटींग करपाची आसा आतां. एकदम डल कशें दिसता आसलें ते दीस ते आमी गेल्ली पळय भोंवपाक, तो सगळो टॅन जाला म्हाका. लिटरली म्हाजे पांये बीन आसा न्हू स्पेशली. आनी इतकोच पार्ट म्हाजो असो टॅन जाला इन्क्लुडींग माय फेस. फेस तरी विचारूंकूच नाका, तुमकां दिसता आसतलो ऑलरेडी कितलो टॅन जाला तो. आनी प्लस हांव आतां येयला सो अशें टायर्ड जाल्लें आसा. आनी हांवें कांयच लावना, म्हटल्यार ताच्या बी कांय दिना, अशेंच स्टार्ट केलें हांवें. सो हांव कितें म्हणटालें की हांवें डॅडीक सांगलेलें खूब म्हयने पयलीं. म्हाजी फ्रेंड्स येवपाची आशिल्ली आमगेर एक दिसाक लागून रावपाक लागून. आमी नायट आवट करपाची आशिल्ली. सो हांवें डॅडीक सांगलेलें डॅडी पेंटींग करया रे म्हणून. सो डॅडीन पेंट हाडून दवरलो. पूण पेंटींग करपाक कोणाक आपोवंकूच ना, पेंटराकूच आपोवना. आनी काल न्हू पेंटर येयल्लो बट मागीर कितें जालें खबर ना, ताका कितें काम येयलें कितें तरी जालें. सो तो गेलो. तो आयज येता म्हटल्यार आतां म्हाका खबर ना तो आयज येतलो काय फाल्यां येतलो तो. सो हांगासर सगळे तेणें म्हाज्याच रुमान सगळे पेंटाचे बॉक्सां बी दवरलेलीं, म्हणजे डबे दवरलेले सॉरी. सो ते डबे काल हांवें व्हरून भायर दवरले बिकॉज मागीर ते डब्या वांगडा पोतयो बी आशिल्ल्यो न्हू, कॅरी बॅग्स बी. सो पोचू कितें करता, पोचू मागीर न्हिदना. पोचू ते पोतयेक भितर वचून बसता आनी आवाज करता आनी न्हिदोंक दिना. सो पोचूक लागून हांवें सगळें काडून भायर उडयलें. मागीर दिसलें रुमान दवरलें ना रे पोचू पोचू पोचू. म्हजो पोचूक थंडी जाल्ली आसा तरी एसी जाय ताका वखद हाडलेले बट इतले बेगीन थोडी काम जाता न्हू. सो मातशें थोडे दीस लागतले ताका, लायक एक 2-3 दीस तरी. तेजे वखदां अजून चालू आसा ताका. बट खूब थंडी जाला. दीसभर ते बरें आसता बट रात जालें न्हू की ते खोकता. लिटरली मनशां कशी खोकता पळय तशें ते खोकता. आनी पोर बाबडे ताका न्हीद पडना थंडेन घुस्मटा कितें खबर ना. रातचें येवन एंगान न्हिदता मागीर. काकूच दिसता सामकी. बट कितें करूंक शकता. एसी पळय, एसी जाय ताका पोराक, नाजाल्यार ताका न्हीद पडना. सो काय करूंक जाय शकना आमी. सो इतकेच अपडेट आशिल्लो आयचो म्हाजो. आनी म्हजे हेर अशें खूब अशें कशेंचें फील जाता. सो आयज न्हिदपाक वयच्या पयलीं हांव हेर वॉश करून न्हिदतलें बिकॉज आय डोंट नो कांयचें फील जाता म्हाका सामकें डर्टी कशें. सो म्हाका हेर वॉश बी करून न्हिदपाक जाय. बाय म्हाजो पोचू कितें म्हणटा. पोचू शिंबा म्हजे शिंबा. पळय झॅमरो पळय झॅमरो पळय दोळे तरी ओपन आतां. दोळे ओपन कर रे. ना खंय पयले आलशी मामा तो दिदीला बाबू तो रे. कृष्णाचे पोस्टर बी काडला एका पातळ येयला. असो हांगा पेंटींग करपाक सगळें क्लिनींग स्टार्ट जाल्लें आसा.
हे काढूंक शकना म्हणटा तो आनी म्हाका हे काडपाचें नाही बीन नी हे हांवें कितें लावन चिपकयलें तें म्हाका अजून याद ना बिकॉज हे काडपाक मेळना सारकें पळोवंक शकता पळय गम लायिल्ले भशेन जाल्लें आसा ही काणी पळय बट हे काडून दवरता हांव सायडीन मग कशें दवरूं हे एकामेकाक चिपकता मुगो हे म्हणजे ते देवाचे पोस्टर ते दल्लालता काय आवडली बाबा निघले होते निघले ते जॅमरे चल पळय आमी पळय दीदी फोटो काडटा आवय पळयता पळय मम्मी अरे ते सेम दिसता गो आमी सेम दिसता गो हय सेम रावला पळय कशें आवय नम 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 ताका खावपा जाय गो फक्त खावपा मम्मीले बाबून सो मम्मा पळय म्हाका पोचुले दिसता पोचू म्हाका कसले पळयता पळय पोचू कसले पळयता पळय बाबडेशें लूक दिला म्हाका सो पोचुले कॅट फूड काबार जाला विस्कस ते हाडपाक चल खंय मम्मा आनी बाव पळय न्हिदला तो येवपाना आतां सो म्हाकाच वयचें पडटलें आनी आई पळय उलयता आत्या कडेन तो ना येवचो वांगडा तो येवपाना गो ताणें वदळू बोवाळ घातला आगो लेगीत आसूं गो ताका कित्याक चिटिल्लो गो ताका चिटिल्लो ना गो आनी तें रावलो पळय कसलें हांवें धरलें सो वचोन घेवन येता आतां पोचूक लागून मातशें कॅट फूड ते कसले पळयता जाणा पोचू हो पळय शिंपा तो खूश ताका बरें कळटा कॅट फूड ट्रीट म्हळ्यार कितें तेगेली कॅट ट्रीट फूड बी हाड. कितें कितले ताका ट्रिटाक तशें कितें जाता बाय हांव हाडटा न्हू तें अशी ट्रीट ना थंय आमच्या हांगा लागीं काबार जाल्या ते दीस हांवें सगळे कडेन सोदलें पयलीं ते मॅक्सनान मेळटाले आतां मॅक्सनान बी मेळना तें स्टॉप केला सो ताका खूब दीस जाली ट्रीट ना दिवंक ताका आमच्या हांगासर मेळटाले पळय थंय आतां मेळना ते कितें बेजार जाता ट्रीट ना म्हणून राव येता राव सो तुम्ही पळोवंक शकता हे सगळे डर्टी जाल्ले आसा रोमाट कशे उडयलेले आसा हांगासर सगळे कचरो कसो मागीर तुम्ही पळोवंक शकता म्हणजे एसीचेर बीन हळशीकसो तुवालो दवरलेलो आसा बिकॉज पेंट बी पडोंक शकता सो जे कितें आमी यूज करतले ते सगळे ना हांगासर हे उडोवपाचें ऑब्वियसली एट दी एंड सो सगळ्याचे पयलीं तरी तो वयर पेंटींग चल्लेलें आसा मागीर म्हाका दिसता सगळे बाकीच्या सायडीन बी मारतलो तो जिमी तो कसलो पळयता पळय जिमीकूय हाड म्हटला आनी पोचू पळय खंय तो पोचू सिंबा नांव पळय तें कसलें तें नांव कसलें सिंबा भाशेनूच पाजरान घालून दवरलो मम्मी पूण आतां बरो खुशाल तो हांव वयता म्हणून हाडपाक ताका बरें कळटा सांगलेलें सगळें आनी बाबा म्हाजे बाबू टुटू जिमी सो हांगासर फक्त कॅट फूड आशिल्लें पपी फूड नाशिल्लें सो हांवें हांगासर टोटल 6 विस्कस घेतले पोचूक ओलेंजाक आनी पिवूक लागून मागीर हांव दुसऱ्या फार्मासीन गेलें आनी थंय हांवें घेतले जिमीक लागून आनी 10 रुपया उरलेले तेजे चेंज नाशिल्ले तेजे कडेन सो हांवें घेतले 2 जेम्स आनी ही म्हजी गाडी हांगासर पार्क केल्ली हांवें सो आतां हांवें सगळें भितर दवरपाचें आसा सो जिमीक लागून हांवें 1 अडल्ट पेडिग्री घेतला आनी 2 आसा ते ना 2 अडल्ट घेतला आनी 1 हांवें पप्पी फूड घेतलेलो आसा ताका आनी ताका एक्चुली जिमीक आमचे पप्पी फूड खूब आवडटा तो माजरांचेय जेयता आमचो म्हटल्यार पोचूक लागून बी जे व्हरतात ते आमी ते कालयतात तेय ताका आवडटा सो तशें कांय ना अशें की तेच जाय ताका तशें कांय ना ताका आवडटा कितें सो हांव घरा कडेन पावलें आनी हांव तुमकां न्हू हांव भायरूच आसा हे तुमी पळोवंक शकता हांव दाराच्या भायरूच आसा उबें आनी हे पार्सल सगळें हातीर आसा आनी पोचुलर रिएक्शन पळयात पोचू सिंबा हे कितें पळय आं हे कितें हेजे भितर कितें आहा पळय जिमी हे कितें तें आं पोचूक तें तुकाय हाडला मरे तुकाय आसा ज्योती बी ते आसा हांगासर सगळें इग्नोर करत प्लीज पोचू पळय आं पोचू कितें आहा भितर पोचू कितें आहा भितर आनी आतां ताका भायर काडून दाखयता राव ही आमची दुसरी गाडी म्हाजे शीट मास्क एक हाडला हांवें दाखयता पळय हे कोण आले हे कोण आले हे कोण आले रे हे कोण आले हे जिमीक दिवं कोण आले हे कोण आले हे हुय 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 ताका बरें खबर आसा आपलें म्हणून नाल्या शिंबा नाले माझे शिंबा इल्लोसो जिमो जिमीन कुरकुर खाला खंय
खाला रे कुरकुर काय कुरकुर ना रे जिनू जिनी सामको खुश सो कितें हाडला ना तितून पयलीं हांव एक कडेन गेल्लें पळय थंयच्यान तांकां लागून हांवें 3 ग्रेवी आनी 3 जेली हाडला आनी जिनीक लागून हाडला लागून एक पपीचे हाडला पेडिग्री धाकटेच हाडला हांवें आनी 2 अडल्ट हाडल्या आनी ती भरपूर खुश जाली पोचू आनी जिमी आनी ओलेंज बी येयला भितर मम्मीन सांगलें ओलेंजा कांयच खंय वचनाका आतां भायला पण ओलेंज मम्मा कडेन आई आनी कितें करता आई आपली भाकरी भाजता आईले रातचे खंय गे भाकरी लागल्या भाजून जाली खंय भाकरी हांव तर बरें भाकरी दाखयतालें पयले भाजता ती हय तेंच हांव गेल्लें हांव पळय ओलेंज कसो पळयता पळय ओलेंज आतां रावला आपल्या मम वाडटलें म्हणून नाले पुपू पुपू तेका तेजे गोवट्या कडेन पयलें हांगासर तेका पिवन खाला आमचे पिवन तेका खाता बाबड्या कित्याक खबर ना हय रे म्हाजो बाबू बरो तो पिवन मस्ती जाला सामको बायजणपणां करता मागीर शीत तर राखताना वाटता हा कितें जालें कसलें चल्ला पळय आतां ती थंय तेका घातलें आतां तांकां सद्या हे ड्राय वन आहा ते घातलेले आसा हे पळय एका खाता पळय ओलेंच्याक आनी जिमीक घातला खंय हे हो कोण एका घालूकूच ना ते कसले करता पळय आपल्याक भितर घातला म्हणून हे वाग जावन बसला तो भितर सो हांव वयता आसतना वाटेर जे म्हाका फर्स्ट फार्मासी मेळटा पळय थंय गेल्लें हांव बट थंय पळयल्यार फक्त कॅट फूडूच मेळ्ळें म्हाका जिनीचें नांव मेळोंक मागीर हांव परत दुसरे कडेन गेलें जे हांव रेगुलरली वयता पळय थंय गेलें आनी मागीर थंय वचून हांवें कॅट फूड हाडलें प्लस हांवें म्हाका एक शीट मास्कूय हाडला आनी 10 रुपीज चेंज नासले सो हांवें जॅम्स हाडले जे हांव आतां बसोन खावपाचें आसा आनी आयज आमगेर कितें रांदलां खबर ना म्हाका रांदलां तें दाखयतालो तुमकां म्हाका सारकें खबर ना आयज कितें रांदलां बिकॉज टिफिनेक हांवें कितें व्हेल्लें चपाती कशी आनी भाजी येयल्ली हांवें मिक्स भाजी दिल्ली म्हाका मम्मान मटर कोंब येयल्ले पूण मटर आनी हें सगळें तें तुमकां हांवें दाखोवपूच ना न्हू सो हे बेजिकली आमी आमच्या किचनान हे पयलीं नासलें आमचें हे आमी आतां हालींच केलां बिकॉज आमची आयदनां हांगा थंय पडटात म्हणून बट हांगा सारकें आजून दवरपाक लागोना आमी जे आमकां एवरीडेक लागून लागता पळय ते आमी हांगा दवरतात जशें की हो तो मिनी मिक्सर आसा मागीर ते कसलो मसालो दिसता देव जाणा मेळटा कितें म्हाका खबर ना आनी हो आमचो किचनाचो तुवालो आनी ह्यो थोडे काशे आसात आनी मागीर हे सूप ताट बी कमी आसा बाकी सगळे आसा ते तितून आसता आमचे बट हे हांगासर लायल्ले आसा आई बी म्हणटाली आईक हे असले जाय आशिल्ले आई सद्दां म्हणटाली सो घातले फायनली आनी म्हाजे पोचूकूय वाडले आनी म्हाजे पोचू बेगीन जेयता दीदी बी खायत म्हणटलो तो आनी बेगीन नको म्हाजो इल्लोशो पोल येतो म्हाजे लाडको तो इल्लोशो लाडको म्हागेलो तो तुका उगी राव म्हणटा आपल्या मोटू बिटू म्हणनाका म्हणटा नाका रे आपी ताका मोटू म्हणटा कसले पळय उगी राव म्हणटा तो हात पळय तेगेलो इल्लाश आतां सो हांव टील देन न्हू मम्मा कितें करता न्हू जाणा हे पळय लालू करता जिमी येता लाडू घेवन गेलो म्हाका कॅमेरा फ्लिप सुद्दां करपाक टायम ना म्हाका नाका हांव केस तुका वयता सो हांव टील देन आतां रातची 9:45 जाले सो म्हाका हांवें सांगलें पळय व्हिडियोच्या स्टार्टिंगान की म्हाका केस म्हाजे सामके अशें हेशें जाला की म्हाका धुवशें जाला हेअर वॉश करूशें जाला सो हांव आतां वयता पयलीं आनी हांव पयलीं हेअर वॉश करता बिकॉज मागीर हांवें फेस कितें म्हणटात ते शीट मास्कूय हाडलेलें आसा म्हाका तेंय लावपाक जाय अशें दिसपाक अशें हें दिसना बट देन म्हाका अशें फील जाता खूब मे बी बिकॉज ह्या दिसांनी खूब गरमीशी आसा आनी हांव ते वतान हांगा थंय म्हटल्यार ह्या दिसांनी म्हाजें कितें जालां म्हाजें कॅबीन एक कडेन आसा आनी म्हाका वयचें पडटा दुसरे कडेन सो देन ते वतान ट्रॅवल करता आसतना मे बी बिकॉज ऑफ दॅटूच ते म्हाजें हें जालां दिसता म्हाका केस सो हांव पयलीं हेअर वॉश करून येता हेअर वॉश करपाक गेल्लें बट देन हांव न्हांवनूच येयलें आसूं म्हटलें
मातशें आतां बरें रिलॅक्स कशें फील जाता आनी आतां 10 मिनटां जाली मातसो स्किन केअरूय करया आनी आतां हांव लायतलें वॉश शीट मास्क सो हांवें आतां मास्क लायलें म्हाका पळोवन दिशात बीन आनी हेका हांव आतां मातशें वेळ दवरतलें मागीर हांव तुमकां मेळटा सो म्हाका पळोवन भिनाकात हे काडपाक मातसो टायम आसा सो तेन्ना म्हणसर हांव तुमकां म्हाजो रूम दाखयता सो हो म्हाजो रूम हांगासर तुमी पळोवंक शकता हे पेंट सगळे पेंट बीन सगळें पडून बुरशीपणां जाल्लीं आसा हांगासर सारड आसा मागीर सगळें पेंट आनी जो पेंटाचो जो कलर आशिल्लो तो एक्झॅक्टली हेजे भशेन हाडपाचो आशिल्लो बट खबर ना समहाव तेजो कलर मातसो चेंज जालो आनी हो डार्क पिंक नॉट डार्क पिंक बट वो पिंक आसा पळय म्हाका खबर ना मजेंटा पिंक कितले पिंक आसा बट खबर ना कसलो तो बट वो पिंक आसा आनी तो पिंक खूब डिफरंट आहा तो खूब लायट आसा लायक बेबी पिंकूय म्हणूंक शकना तेका बट हो तुमी पळोवंक शकता फक्त हो सिंगल कोट मारलेलो आसा आनी ते बी फक्त ह्याच वणटीर मारलेलो आसा आनी खंय मारूंक ना आनी हांगा मारलेलो आसा सो ह्या वणटीर मारला तुमी पळोवंक शकता हेजो कलर आनी हेजो कलर कितलो डिफरन्स आसा पळय हांगासर तुमी मेकआउट करूंक शकता सो जस्ट 1 कोट जाल्लो आसा आनी थंय बीन म्हाजे सगळे पळय ते हे म्हाजे सगळे हे हांवें पेंटींग केल्लें जेन्ना लॉकडावन आशिल्लें तेन्ना हांव अशें बेकार आसतालें सो तेन्ना हांवें पेंटींग केल्लो तो कृष्णा बी हांवें काडलेलो सो तो म्हणटालो की तो हे करपाक जायना म्हणून आय डोंट नो कितें जातलें तें आतां बट म्हाका हेका काडपाचें नासलें बट लेट्स सी तेणें हांगासरूय पळय फर्स्ट कोट मारलेलो आसा बट आतां उरला तो वो सायड उरला आनी वो सायड उरला आनी वयर बी पेंटींग मारून जालें तुमी पळोवंक शकता वयर पेंट जालो आनी आतां पळोवंकशें दिसता अशें बरें दिसता कशें सो आतां विडियोज म्हाजे म्हाका दिसता बॅकग्रावंड बी बरो येतलो असो दिसता बट हो कलर म्हाका दिसता मातसो डल पडटा कॅमेराचो हें केला जाल्यार हो कलर आय थिंक बरो आशिल्लो आय डोंट नो लेट्स सी हांव उलयता पेंटान पडोंक आसा म्हाजे पांये बीन सो हांव भायर वयता सो हे म्हाजे 15 मिनटां क्रॉस जाली दवरून सो हांव काडटा आयचो म्हाजो डिनर आयज आमगेर सुंगटां बी केल्ली आसा बट हांव खाता आयज भाजी आनी तोराक मीठ मिरची पावडर मारलेलो आसा सो आयचो म्हाजो हो डिनर तर म्हाजें जेवण जालें आनी हांव जस्ट वयर येयल्लें आसा आनी आतां तो पेंटर परत येयल्लो जेवपाक गेल्लो तो ताणें जस्ट 2 वणट्यो मारलेल्यो ह्यो 2 न्हू हय हे आनी हे मारलेले आनी तो जेवपाक गेल्लो आतां जेवन तो परत येयल्लो आनी ताणें परत मारलें सगळें मारलां ताणें बट ओन्ली 1 कोट मारला आनी तो आतां गेलो तो आतां परत फाल्यां सकाळीं येतलो खंय 2nd कोट मारपा खातीर सो तुमी पळोवंक शकता हांगासरूय मारलें हांगाय मारलें पयलीं हांगा मारलेलो हांगा मारपाचो उरलेलो न्हू सो हांगा मारलें हे 4य वाटेन आतां ताणें सद्या मारलेलें आसा हांगासर डॅडीन ताका सांगलां की ताका सारकें हितून पेंट कर कृष्णाचें तशेंच उरपाक जाय म्हणून पेंटींग आनी हे आसा तें हायड करपाक येयला सो हेजेर आनी एक कोट येतलें की मागीर हे आय थिंक हायड जावपाकूच जाय लेट्स सी आनी हांगासरूय हांवें पेंट केल्लें हांगासर सो हे झाड आशिल्लें एक आनी ही एक मिनी परी आशिल्ली सो ताका बी हायड करपाक ट्राय केला आयज तरी हांव हांगा न्हिदोंक शकना आयज मम्मा डॅडी कडेन न्हिदतलें मोस्टली हांव सो आयज हांव मम्मा डॅडी कडेन न्हिदपाचें आसा बिकॉज हांगा तरी हांव न्हिदोंक शकना हो पेंटाचो वास येता आनी हितून कशेंच न्हिदतलें हांव तुमी पळोवंक शकता हे सगळें डर्टी जाल्लें आसा तर म्हाजे फेसूय पळोवंक शकता ऑयली कहो दिसता आसतलो बिकॉज ते शीट मास्क लायले तेजे जे जेल उरलेले पळय म्हटल्यार सॉरी जे सिरम उरलेले पळय ते सिरम हांवें फूल फेसाक लायला ताका लागून अशें दिसता सो आयचो व्हिडियो हांव हांगाच एंड करता बिकॉज नाजाल्यार खूब व्हडलो जातलो आनी परत मेळया नेक्स्ट व्हिडियो टील देन बाय गायज टेक केअर बाय असोच मोग आसा ती